प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वो विसवोर वोड 13 ते 19 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्सेस 13 to 19। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। फिलिपा शेजाराच्या प्रांतांत पावतूच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिशा, दुसरी कोण कोण जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात। ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं, जिव्या देवाचो पूत। जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापायन हें तुका उक्तें केलां। तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना। हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो। जें कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो। प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू विशीं पेद्रू गोवायकी दिता। आनी कितें घडटा बाबडीनो, जेजू प्रांतान येता, फिलिपा शहराच्या प्रांतान येता, आनी त्या वेळार तो आपल्या शिसांक विचारता, म्हणटा मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हणटा? जेजूक जाय आपल्या शिसांनी सांगलेलें ते ताका कितें म्हूण सजमतात, ताका कितें म्हूण म्हणटात। म्हणटच बाबडीनो ते म्हणटात जॉन बाप्तिस्ट, एलायजा आनी एक प्रवादी। आनी शिकीत जेजू म्हणटा, तुमी हांव कोण म्हणटात? आनी बाबडीनो त्या वेळार स्वर्गीचो बाप आनी पवित्र आत्मो पेद्रूक सारको खरो जबाब जेजू कोण तो ताका दिता। आनी तो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत। बाबडीनो पेद्रू ह्या वेळार जेजूक सांगता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत। आनी बाबडीनो जो जबाब त्या दिसा पेद्रून दिल्लो आनी जेजून ताका कितें सांगलें तें आयज आमकां पूर्ण सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आमी ज्या भाशेन आयज चलता, आमी ज्या भाशेन आमी आमचें क्रिस्तीक जिवीत जियेता ते भाशेन आमी जियेचे ना। आमी आतां दुसरे भाशेन जियेतले। बाबडीनो, जेन्ना पेद्रून जेजूक सांगलें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तेन्ना जेजून कितें सांगलें जाणें पेद्रू, तुवें जबाब जो दिलाय तो सारको। आनी हांव म्हजी आतां इग्रोज मात बांदतलो। जें तुका देवान सांगलां की हांव जावन आसा देवाचो पूत, हांव जिव्या देवाचो पूत, हांव जावन आसा तें देवाचें उतर जें ह्या संवसारान येयलें मास जालें। आनी हांव आतां म्हजी इग्रोज मात म्हज्या उतराचेर हांव बांदतलो। म्हजें उतर जावन आसा खडप, जेजू जावन आसा खडप। आनी बाबडीनो, आयज जेजून खरी इग्रोज मात आपल्या उतराचेर बांदल्या, पेद्रूचेर बांदूंक ना। जेजून आपली इग्रोज मात पेद्रूचेर बांदूंक ना, जेजून आपली इग्रोज मात आपल्या उतराचेर बांदल्या। आनी बाबडीनो, ही सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी देवाचें उतर पयस दवरलां आनी आमी मनशांचेर आमची चोत्राय दवरल्या। कोण कितें सांगता, कोण काणयो सांगता, कोण खबरो सांगता, ताजेर आमी आमची चोत्राय दवरल्या म्हणून आमी देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरूंक ना, आमी तें उतर आमी शिकोंक ना, आमी तें उतर पाळूंक ना, आमी फकत धर्म करता। तर आयज बाबडीनो, जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की ताणें आपली खरी इग्रोज मात, ताणें आपली स्वताची इग्रोज मात आपल्या उतराचेर बांदल्या। आनी बाबडीनो, हें उतर जें जावन आसा देवाचें उतर, हें आयज, काल आनी फाल्यां सदांच आसतलें।
सगळो स्वर्ग आनी संसार काबार जातलो, सगळे काबार जातले, पूण देवाचें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. जेजून आमकां मातवाचो 24:35 सांगला, म्हणटा स्वर्ग आनी संसार काबार जातलो, पूण म्हजें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. म्हजें उतर जावन आसा सासणाचें. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगला जाल्यार खरेपणी देवाचें उतर जावन आसा जेजू. जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें आमकां देवा विशीं सगळी खबर सांगली, आनी आयज ताणें आपली इग्रोज मात ताच्या उतराचेर बांदल्या जाल्यार आमकां गरज तें उतर शिकपाक, आमकां गरज देवाच्या उतराची सजमणी मेळपाक, आमचो संबंद जेजूशी घट जावपाक. आनी आमचो संबंद जेजूशी घट जावंक जाय जाल्यार आमी खरेपणी हें आत्मीक जिवीत, इटर्नल लायफ आमी जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय भाव भयणीनो उतराची सजमणी. आनी देवान आमकां जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरला, आमकां पवित्र आत्मो दिला, आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा. आमकां आतां भितरल्यान जो आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचे मदीं पवित्र आत्मा आमकां उतर शिकयता. तो उतर आमकां सोंपें करता, त्या उतराची आमकां जाणवाय दिता, आनी भाव भयणीनो तें उतर पाळूंक आमकां तो घोटाय दिता. तर आयज भाव भयणीनो खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन आनी सर्वंडार मानला जाल्यार देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, आनी जेजून आमकां सांगला मातवाचो जुवांचो 26:63 ताणें सांगला की म्हजें उतर जावन आसा आत्मो, म्हजें उतर जावन आसा जिवीत. म्हणटच जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान तें पाळटा, आमी आतां पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता. पवित्र आत्मो आमकां आमचें जिवीत सारूंक दिता. आमी एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. तो आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. खरेपणी जी इग्रोज मात जेजून बांदल्या आपल्या खडपाचेर, आपल्या उतराचेर, ती इग्रोज मात आमी खरेपणी जिवंक, खरेपणी आमी आमची तयारी करूंक, कित्याक ज्या दिसा जेजू परतून येतलो ताचें उतर आमच्या काळजान भितर आसूंक जाय. आमकां खरेपणी भावार्थ आसूंक जाय. आनी भावार्थ कसो वाडटा भाव भयणीनो, रोमकारांक जेन्ना पावलो बरयता, रोमकारांक 10:20-17 म्हणटा देवाचें उतर आयकून आयकून आमचो भावार्थ वाडटा. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतर आमी सजमता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आतां भाव भयणीनो आमचो भावार्थ वाडटा. आमी भावार्थीचें जिवीत जियेता. जो कोण भावार्थान जियेता, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत देवाक तें मानवलेलें कशें करता, देवाक आमचो भावार्थ मानून देव मानता. म्हणटच आयज भाव भयणीनो उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर पाडुया. खरेपणी धर्माचें आमी करतात तें धर्म सोडून आमी उतर पाडूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.